नमस्कार योगा गोवा टू नाईट सुयश गावडेकर। सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स। पंचायत वेचणुकेची आचारसंहिता लागू झाल्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक आडमेळी। सरकार मागता आनीक एका महिन्याचो प्राज। याचिकादार म्हणटा अधिवेशन फुडें धुकलात। हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून। बेकायदेशीर जमनी बळकावपाचे केशींत एसआयटीन अटक केल्ल्या 4 आरोपींक कोर्टान जामिनार सोडले। शेट्टी मडगयकारा उपरांत सफी आनी धीरेशाक आज जामीन। गॅमलिंगाचो टॅक्स स्लॅब थारावपा विशीं निर्णय। गोंयांत कसिनो खासा त्रातामेंत मागिल्ल्यान धुकल्लो ऑगस्टाचे बसकेंत। गॅमलिंगाचेर 28% जीएसटी सध्या आसा तस्सो। सांग्यार आयआयटी पर्यावरण सांबाळून दोंगर कापचे ना, झाडां मारचे ना, जमनीर भरावूय ना। आमदार मंत्री फळदेसायाचे आयआयटीचे टिमीक घेवन उग्या जमनीचे इन्स्पेक्शन। पीडब्ल्यूडी जेईचे 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप करचे पडले। कोर्टान मेतेर जावचे आधी पीएसआय पोस्टूय स्क्रॅप करात। थंय जाल्यात सेटिंगां। गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। गोंयच्यान केरळांत बेकायदेशीर सोरो व्हरतना केरळी कर्नाटकांत अटक। 1 कोटीचो सोरो आनी ट्रक जप्त। कारवारा येल्लापूर शिरसी हायवेर एक्सायज खात्याची एक्शन। ब्रेस्तारा विश्वास थारावाचे संकट नाका म्हूण ठाकरे सेनेचे निमाणे खिणा मेरेन यत्न। पावले सुप्रीम कोर्टांत। वता वता हिंदुत्व। औरंगाबादाचे संभाजीनगर, पुण्याचे जिजाऊनगर। शिंदे सेना गोंयांत। आनी गोंयची पहिली पिंक रिक्षा लॉन्च। रोटरी क्लब आनी गोंय सरकाराचो उपक्रम। पहिली इलेक्ट्रीक रिक्षा म्हापशेच्या प्रिती केरकाराक। पहिली ट्रीप आमदार नगराध्यक्षा। पंचायतीची वेचणूक आनीक म्हयन्यान फुडें धुकलची म्हूण गोंय सरकाराच्या अर्जाचेर हायकोर्टान निकाल राखून दवरला। कोर्टान 45 दिसांत म्हणल्यार 12 ऑगस्ट मेरेन वेचणुकेक मुजत दिल्ली। आचारसंहिता लागल्यार विधानसभा अधिवेशनात आडमेळी येतली म्हूण सरकारान सांगले। याचिकादार म्हणटा अधिवेशन धुकलूंक मेळटा। सरकार आनीक म्हयनो मागता। 11 जुलै ते 12 ऑगस्ट विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन थारिल्ल्यान सरकाराक पंचायत वेचणूक घेवप कठीण। आचारसंहिता लागू आसतना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चलोवपाचेर काय निर्बंध येतले म्हूण रजाव। सरकार वेळ वाडोवन मागता। It will be difficult to go ahead with the election for 2 reasons. One reason is that if the code of conduct is issued by the election commission, in that situation it will be difficult for the budget session to go ahead. This was our submission. Secondly, we requested the court that by your own direction, we have a time to hold the election by 12th of August. Now we requested the court that instead of 12th of August, we will hold it in September, although we are ready to issue the notification immediately, subject to the election commission agreeing to not to impose the code of conduct and impose it after 12th of July. The government has sought extension of time of around 30 days on the ground that legislative assembly is fixed and it is a budget session of legislative assembly. Budget is required to be passed. Now the stand of the election commission in this kind of a situation is that yes, we want the elections to be held, but election process and the assembly session cannot go together at the same time, because the machinery which is used, the staff which is used cannot be is basically the same, so that will become one obstacle. And more than this obstacle, the bigger obstacle is the moment code of conduct comes into force. What will happen is once code of conduct, the government cannot declare schemes, government cannot declare programs. All those restrictions which are covered under code of conduct will come into picture. याचिकादार म्हणटा अधिवेशन जाय जाल्यार फुडें धुकलचे, पूण वेचणूक 45 दिसांत घेवची। 13 सप्टेंबर पर्यंत 12 सप्टेंबर आम्ही इलेक्शन कंप्लीट करतो। That is government's request. तुम्ही किती मागता? We have opposed that. We have said you have a choice to postpone the assembly session itself. Instead of exercising that choice,
you are seeking postponement of the election date, where already there is a constitutional violation, and कोर्टान minimum time दिलो. So period should not be granted. खंडपीठान सगळ्यो बाजू आयकल्या उपरांत निकाल राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. जमनी बळकावपाचे केशींत एसआयटीन धरिल्ले 4 आरोपींक कोर्टान जामिनार सोडले. तातूंत 2 सरकारी कर्मचारी विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सोहेल सफी, धीरेश नायक आनी शिवानंद मडगयकार. शेट्टीक शुक्रारा जामीन मेळिल्लो, मडकयकाराक काल, सफी आनी धीरेशाक आज सोडले. एसआयटीक जमनी बळकावपाचे 92 केशी आतां मेरेन कळ्ळ्यात. आयज जे लँड ग्रॅबिंग स्कॅम चालू आसा गोंयान आनी तशेंच कांय आरोपी तेतून इनवॉल्व आसले तांकां आयज GMFC कोर्टान म्हापसा प्रोड्यूस केल्लेले आसा आनी तशेंच तेंची नांवां जावन आसा मोहम्मद सोहेल आनी धीरेश नायक हांकां आयज कंडिशनल बेल ग्रांट केल्ली आसा. आनी तशेंच आमकां म्हायती गावल्ल्या प्रमाणे तांकां मोहम्मद सोहेलाक 5 दिसाचो रिपोर्टींग टायम दिल्लो आसा आनी धीरेश नायकाक 16 दिसाचो रिपोर्टींग टायम दिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर नवसरत सलगांवकर. गॅमलिंगाचो टॅक्स स्लॅब थारावपा विशीं निर्णय गोंयांत कसिनो खासात रातामेंत मागिल्ल्यान ऑगस्टांत धुकल्लो. चंदीगडांत केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे येजमानकेंत GST मंडळाचे बसकेंत GST समानीकरण आनी बॅटींग, ऑनलायन गेमींग, कसिनो, लॉटरी आनी हॉर्स रेसिंगा सारख्या गॅमलिंगाचेर टॅक्स स्लॅब फिक्स जावपाचो आशिल्लो. मंत्रीगटाच्या रिपोर्टाचेर माविनान कसिनोची बाजू मांडली. सध्या गॅमलिंगाचेर 28% GST लागता. Essentially on the casino aspect of it, where the finance minister of Goa went into great details about why casinos will need a greater detailing, greater understanding, greater different treatment and so on. The one thing which I want to highlight to you all first is whether it is horse racing or online gaming or casinos, the common thread which the committee highlighted was they're all part of betting and gaming. In other words, they are essentially gambling. Goa and its minister requested that he place his view even before the entire council, not just the GOM. So he was given an opportunity to speak in front of all the members of the GOM, wherein his request was that the treatment for casinos should be different. And therefore it was decided, he did give a complete presentation, therefore it was decided that Conrad Sangma, the chair of that GOM, will once more hear Goa सांग्यार IITक जमीन एकदम योग्य. IIT बांदूंक दोंगर कापचे ना, झाडां मारचे ना, जमनीक भराव घालचे ना म्हणून थळावो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. मेकळी सुवात मेळटा थंय खंय बांदकाम. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी IIT संचालकाक घेवन आमदारान सांग्यार उग्या IITचे सुवातीचें इन्स्पेक्शन केलें. थळाव्यांक खंय नोकरी धंद्याची संद. गव्हर्मेंट लँड इज आयडेंटिफाईड फॉर दिस प्रोजेक्ट. आता हातून भितर खुबशे एनक्रोचर्स आसतले, बारीक बारीक एनक्रोचर्स आसतले, गांववाले आसतले, विलेजर्स आसतले. ही जी लँड आसा ती थोडीशी हिली एरिया आसा. आमकां इतकें सांगपाक जाय, ह्या हिली एरियेच्या लँड हाका आमी म्हणजे IIT वाले किंवा ह्या प्रोजेक्टान भितर खंयच डिमॉलिश केली वचची ना, झाडांय मारली वचची ना. जी अवेलेबल प्लेन सरफेस आसा आमी लो लायंग एरियाकय टच करचे ना. IITच्या खातीर जे हांगा एनवायरमेंट जाय तो व्हेरी कंडिसीव एनवायरमेंट वीच इज अवेलेबल रायट हियर. सो आमचें इतकेंच मत आसा की IIT सारको प्रोजेक्ट सांगे सारक्या भागांत यो, ज्या जाग्यार अजून पर्यंत डेवलपमेंट जालो ना. आमकां हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय, आमकां हांगा बाजारपेठ जावपाक जाय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपा सारकें एक मोठो ग्रीन प्रोजेक्ट आसा, एज्युकेशनल प्रोजेक्ट आसा, which will fetch a lot of benefit in the times to come. IIT had come initially ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाय म्हणटाले.
वी हॅव ब्रॉट इट डावन साधारण 7.5 लाख आणि ह्या 7.5 लाखां भितर वास्तवीक हांगा एकूय कोणाकयचें घर डिमॉलिशनाक वचना किंवा कोणाचें प्लांटेशनूय तशें खराब जायना पूण तरी आसतना जर कोणाक कितें कसलें लॉस आसा जर जाय वी वील एश्युअर देम की हाचे परस बरी फॅसिलिटीज तुमकां ह्या हातूंतल्यान प्रोजेक्ट घडटा आसतनाच मेळटल्यो पूण एक क्लॅरिकल जॉब आसा एक आमचे बाकीचे हें आसा गार्डनींग आसा बाकीचे आमकां खंयचे ऑफिसर्स आसात हांकां सगळ्यांक आमी एकोमोडेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा IIT हो प्रोजेक्ट हो खंय तरी म्हणजे पोल्युशन करपी जावं बाकीचें अशें कांयच ना. ब्रेस्तारचे विश्वास मताचें संकट नाका म्हूण ठाकरे सेनेच्या महाविकास आघाडीचे निमाणे खिणा मेरेन यत्न. सुप्रीम कोर्टात सांजे उसरा मेरेन आर्ग्युमेंट. बंडखोर शिंदे सेनेचो हिंदुत्ववादी सरकार स्थापणुकेचो दावो. शिंदे सेना गुवाहाटी सावन गोंयांत राबित्याक. तेवटेन ठाकरेन मंत्रिमंडळ बसका घेवन औरंगाबादचें संभाजीनगर पुण्याचें जिजाऊनगर केलें. आपल्याच मनशांनी दगो दिलो म्हूण परत दुकान. उद्या हमें देखिए कल ट्रस्ट वोट होने के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी. उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे. उद्या आम्ही मुंबईला पोहोचतो आहे आणि उद्या विश्वासदर्शक ठराव जो येणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होणार आहोत आणि विश्वासदर्शक ठराव जो आहे तो ट्रस्ट वोट झाल्यानंतर आमची आमदारांची बैठक होईल. त्यानंतर आमची पुढची स्ट्रॅटेजी आम्ही तयार करू आणि पुढचा निर्णय आम्ही नंतर घेऊ. आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि आप बागी विधायक हैं, सारे विधायक बागी हैं, क्या हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है. हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनका जो एजेंडा है उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं. एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे. इतना ही हम कहूँगा. बिल्कुल बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराचाच सरकार असेल. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रोडक्ट. पंचायत मंत्र्याचो स्वार्थ साधपाचो प्लान. आपली कामां सादोवंक वेंचणूक धुकलून प्रशासक घालपाचें कारस्थान. काँग्रेसीचो आरोप. सगळी म्हायती पूर्वकल्पना आसतना सरकारान ओबीसी समाजाचेर खंय अन्याय केला. अध्यक्ष पाटकार टीम काँग्रेसीक घेवन मिडिया मुखार. 2017 जुनात पंचायत वेंचणूक जाल्ली तेन्ना पावस लागलो ना काय म्हणून प्रस्न. आणि आयचो मुद्दो जो आसा जे काल हायकोर्टाचो जो जजमेंट आयलो ऑफ पंचायत इलेक्शन्स, आय थिंक हायकोर्ट, ऑनरेबल हायकोर्ट has exposed the state government of Goa that how they have failed and how they have failed the OBC people of Goa also. एक रिट पिटिशन फायल केल्ले OBC लीडर श्री विकास कृष्णराव गवळी आणि ताजो जजमेंट आयिल्लो 4 मार्च 2021 की OBC रिजर्वेशन जावचे विथ ट्रिपल टेस्ट. आता ह्या जजमेंटाक मोर देन 1 वर्स जालें तरी हो सरकार OBC रिजर्वेशनाचेर कांयच चालू करना. एंड इन दॅट रिट पिटिशन एफिडेविट ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग की 25 तारखेक स्टेट गव्हर्मेंट म्हणटा की आता पोस्टपोनमेंट जाय कित्याक पावस येता म्हणून. एंड आय विल जस्ट रीड वन statement of their submission actually of state government. Para 62 reads, the director of Panchayat and ex officio joint secretary to the government of Goa goes to the extent of submitting that, quote, on account of the rains there are chances of paper being spoiled or the ink being smudged etc when the voter handles the ballot paper while voting in the election. सरकाराक PWD JEE चे 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप करचे पडले.
बीजेपी सरकाराची खंयचीच गजाल लोकांनी कोर्टाक मेतेर केल्या खंय जाग्यार पडना. परत कोणूय कोर्टांत वचून सरकाराची लज काडचे आदीं खंय हालींच घेतिल्ले PSI पोस्टूय स्क्रॅप करचे. त्या पोस्टांनी सेटिंगां, भरती प्रक्रिया नव्यान करची, गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. सरकारान सांगले आम्ही ते पोस्ट स्क्रॅप करतात म्हणून. सरकारान जसो सांगले उपरांत ती केस डिस्पोज जाली आणि नवीन पोस्ट घेवपाचे सरकाराक आमी सूचित केले. हो एक जालो. त्याच बरोबर त्या दुसरो जो निर्णय जालो तो आसा इलेक्शनाचो. त्या खोलाय हांव वचना की इलेक्शन जे पंचायत इलेक्शन आसा ताजेर घेवपाचो. पयर जे PSI पोस्टा खातीर हांवें प्रेस कॉन्फरन्स हांगाच घेतली. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा भितर आमी लेटर केले DGPक. एका वटेन तूं चवकशीचे आदेश दिता आनी दुसरे वटेन रोखडेच तूं ते पोस्ट घेतले त्या भुरग्यांक रिक्रूट करपा खातीर जे प्रोसिजर लागता, ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तेय तूं करता. म्हणजे एका वटेन तुमी दाखयतात खंय तरी गोडबंगा जाला, दुसरे वटेन त्याच भुरग्यांक घेवपाक सोदतात. म्हणजे कालच आमी पंतप्रधानाक लेटर केल्ले आसा. आमची मागणी अजुनूय तीच आसा. परत परत ह्या सरकारान कोर्टाक वचून आपली नाकनच्ची करून घेवची न्ही. शाणे जावचे आतां तरी निदान आनी ते पोस्ट तुमी स्क्रॅप करचे. लोखंड करपाचो कच्चो माल व्हरपी ट्रकाक केरी चेकपोस्टार सकाळीं उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन वचून आटापा हाडलो. सुमार 95,000चे खंय लुकसाण जालां. फायर ब्रिगेडीन उजो पालोवन 5 लाखांचो माल साल्वार केला. उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळिल्लें ना. फोंडें ट्रॅफिक सेलान तालावाचेर फाटल्या 6 म्हयन्यांत 71 लाखां वयर जोडले. मोटर वाहन कायदो मोडपाच्यो 25,000 मायज केशी, 18 केशी अल्पवयीन भुरग्यांच्यो. लायसन नासतना गाडयो चलयताले. हेल्मेट नासतना बायक चलोवपी 4,000 मायज जाणांक तालाव. Using mobile phone while driving 75 cases. Okay. And driving dangerously, so 142. For without helmet we have booked till today 4,180 without helmets. And these are all rest are this is lane cutting and all. Till today we have booked all violations. Till today we have booked cases up to this is 25,100 cases we have booked till today. January till 25. Revenue collected 71 lakh 56,650 since January till today. Minor driving without underage it is 18 and without underage is 106. 18 without underage. I appeal to the people that they should strictly follow traffic rules and regulations. They should wear helmets, seat belts, and it is seat belts, helmets are it is for their safety. It is not to show to the police, traffic police. You wear helmets because most of the deaths are happening due to damages to the head. There is so because there is a helmet, the injury is less. So I appeal to the people that try to wear helmets. Honda market there are the parking space issue is there. So we are asked the municipality. Let's see what municipality will do because we try to bring discipline in the this vehicle traffic. गोंयची पहिली पिंक रिक्षा लॉन्च जाली. रोटरी क्लब आनी गोंय सरकारान मेळून हो उपक्रम लॉन्च केला. म्हापशेच्या प्रिती केरकराक पहिली रिक्षा. पहिल्या टप्प्यांत एकूण 20 पिंक रिक्षा मेळटल्यो. बायलां सबलीकरणाचो मुद्दो घेवन सरकार फुडें सरला. ही रिक्षा इलेक्ट्रीक. पहिली ट्रीप आमदार नगराध्यक्षाक घेवन. This rickshaw is designed and created especially to shuttle women passengers, to create a safe environment, to ensure that their safety is taken care of. Tinka ana muddamut sangu sotta ki this is a first of its kind in the entire country
and I'm happy to say that it's starting in Goa, and most importantly starting in my constituency of Mapsa. Rotary Pink Auto app, wherein the bookings could be taken from the app, and normally what happens is that from a normal app, the booking does, and some amount of some percent goes to the booking agent. Herein we won't be doing that. Whatever the booking done, entire amount will go to the auto operator. EDC, our Honorable CM has helped us a lot in this, getting the financial from easy financials from EDC. आम्ही पळयले की खुबशे गजाली रोटरी क्लब करतात, पण वुमन एम्पॉवरमेंट जे आसा पिंक ऑटो दिवन तेंच्यांनी जी केल्या, ही जी चळवळ सुरू केल्या ती फुडें चालूच उरतली. आणि म्हाका खूब आनंद आसा की फर्स्ट हांव बाबा गाडी चलयतलें आनी थ्रू म्हाज्या माध्यमांतल्यान जी बाकीची बायलां आसा तांकांय चान्स मेळटलो आनी तांकां शिकोवपाचें कार्य हांव करतलें. सो म्हाका एक आनंद आसा की थ्रू दादले शिकोवण्या पेक्षा जर बायलांक शिकय रिक्षा कशी चलोवपाची जाल्यार तांकां इजी जातलें. त्याच बरोबर जे कितें आमी स्कुलाची आमची जी भुरगीं आसात तांकां आयज खंय तरी भाडें थोड्या पेरंट्सांक सुबेज पडटा. सो ते कशें कमी करपाचें, कारण ही इलेक्ट्रीक असल्या कारणान पयलीं पोल्युशन जावचें ना, आमची सिटी सुद्दां क्लीन उरतली. गोंयच्यान केरळांत बेकायदेशीर सोरो व्हरतना एकले केरळीक कर्नाटकांत धरलो. 1 कोटी रुपयाचो सोरो आनी ट्रक जप्त केला. कारवार यल्लापूर शिर्शी हायवेचेर एक्सायज खात्यान ट्रक आडायलो. 41 वर्साच्या महम्मदाक अटक केल्या. सोरो गोंयच्यान नेमको खंयच्यान येवन केरळांत नेमको खंय वतालो ताचे धागेदोरे सोदप चल्लां. थंयसून केरळाक जावपी दारू तस्करीचो शिर्सी आबकारी विभागान पर्दाफाश करीत सुमारे 1 कोटी रुपयांची दारू शिर्सी हांगासर जप्त केली आसा. ह्या प्रकरणात केरळांतलो आनी जो ट्रक ड्रायव्हर आसा मोहम्मद हेका अटक केली असून तेज्याकडल्यान सुमारे 1 कोटी 7 लाख रुपयांचो माल जप्त केलो आसा. ह्या ट्रकात 3 लाख रुपयांचे स्पिरीट तशेंच 94 लाख 53,000 रुपयांची दारू आणि 10 लाख रुपयांची ट्रक अशी एकूण 1 कोटी 7 लाख रुपयांचो माल आबकारी विभागान जप्त केला. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.